नमस्कार, येवकार तुमकां प्रायम एनकावंटर कार्यावळीन. हालीं तेंपार एक मंत्री असो आसा जो दर दिसपट्टे बातम्यांनी आसता. कांय ना कांय कारणाक लागून बातम्यांनी तो आसता. वेस्ट मॅनेजमेंटाची जेन्ना गजाल जाता तेन्ना चड बातम्यांनी आसता. आनी दुसरे वटेन आमी हालींच पळयत जाल्यार बिगर भाजपा पक्ष आसात तांचे कडेन वादावादी करपाकूय लागून जे बातम्यांनी आसता. अशें आमचे मायकल लोबो, ही सायन्स टेक्नॉलॉजी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर. येवकार सर तुमकां शोन फर्स्ट टायम गार्बेज मिनिस्टर म्हणना तुमकां. एवरी टायम यू युअर सेल्फ वर सेइंग आय एम गार्बेज मिनिस्टर, आय एम गार्बेज मिनिस्टर. देन मागीर तुमकां रागूय येवपाक लागलो जेन्ना लोक म्हणपाक लागले गार्बेज मिनिस्टर म्हणून. ना, राग येवंक ना म्हाका. कोणें बरें इंटेन्शनान म्हणत जाल्यार राग येवंक शकना. वायट इंटेन्शनान जेन्ना म्हणटा तेन्ना दुख्ख लागता की हेंच्यांनी कांयच करूंक ना. जेन्ना हे पावरान येयले, इवन आमदार जाले जाल्यार खूब करपाक जाता गोश्टी. आनी सरकाराक जर तर तुमी विरुद्धान आहा स्टार्टिंगसून, तरी तुवें काम करून घेवंक जाता. कित्याक तूं तुजें काम करिना, तूं लोकांचें काम करता. आनी सावथ गोवा म्हणून जेन्ना काम करता वा नॉर्थ गोवा म्हणून काम करता तेन्ना सरकार तुका केन्ना फाटीं सरचो ना काम करपाक. सरकार तुका तुजें काम करून दितलो जर तर तूं रायट मुद्दो सरकारा कडेन येलो, लोकां मदेकात येलो, न्यूज पेपराचेर परतून परतून छापून हाडलो जाल्यार तें काम जाता. गार्बेज मिनिस्टर टर्म तुमीच स्टार्ट केलो. एक्चुअली यू स्टार्ट. आमी स्टार्ट करूंक ना तो तेंच्यांनीच स्टार्ट केलो. यू सेड फर्स्ट की म्हाका कांय ना, म्हाका गार्बेज मिनिस्ट्री सुद्दां चलता. गार्बेज मिनिस्ट्री म्हणून तशी ना ती. वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री, सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री. सो इन सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणून जर तर हांव आतां उलयत कोंकणी, थोड्या लोकांक कळचें ना कितें तें. जे ग्रामीण भागान लोक रावता, जे व्हडलें शिक्षण करूंक ना. आतांची भुरगीं सगळीं ग्रामीण भागांतली शिक्षण करता, पूण तेंची माय पाय आसत वा कितें आसत, आजो आजी आसत, तांकां सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे कळचें ना. सो इन शॉर्ट ताका सिम्प्लिफाय करीत जाल्यार गार्बेज म्हणूंक जाता. म्हणजे म्हाजो पोर्टफोलियो जो आहा हो गार्बेजाक डायरेक्ट कनेक्ट जाता. गार्बेज म्हणत जाल्यार तूं जो कोण इंग्लीश बसून नको जाल्यार ताका कळटा गार्बेज म्हणजे कितें पळय तें. गार्बेज म्हणजे कोयर. कोयर म्हणजे घरचो कोयर आसूं, तो वेट आसूं, ड्राय आसूं, वेगवेगळो कोयर आसूं, ताका गार्बेज म्हणप. ओके, सोंसड्यार गेले तुमी आनी थंय वादावादी जाली. वी सॉ विजय सरदेसाय, वी सॉ अलेक्स रेजिनाल्ड आनी दिगंबर कामत स्टँडींग देर आनी लोक प्लॅकर्ड्स घेवन आशिल्ले. सी कितें जाला की सोंसडो इश्यू हो म्हाका दिसता खूब वर्साचो आदलो इश्यू. आनी ऑल ऑफ अ सडन सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर थिंगा येता हो पळोवपाक. आनी म्हाका दिसता खंय तरी विजयाक तें लायक जावंक ना. विजय आमचो मित्र आसलो, आजुनूय आसा. आनी पूण तो फोन घेयना म्हाजो. तें सांगचें पडटा कित्याक कोणें म्हणूंक हा मित्र म्हणजे कितें. आय ऑलवेज कॉल हिम माय फ्रेंड. एंड वेन आय से फ्रेंड म्हणजे सदांच आमी आतां कशें उलयता ताका फ्रेंडशीप म्हणटा. तो सदांच फ्रेंड आसलो, पूण हालींसून म्हाजो तो फोन घेयना. आय ट्रायड कॉलिंग हिम 2-3 टायम्स. कित्याक फोन करताले? फ्रॉम द टायम आय थिंक आय वॉज इंडक्टेड एज अ मिनिस्टर, त्या दिसासून तो फोन घेयना म्हाजो. पूण म्हाका ब्लॉक करूंक ना. फोन घेवप ना म्हणजे केन्नाय ब्लॉक करता. ब्लॉक करूंक ना. फोन रिंग जाता, रिंग फूल वयता, पूण तो फोन घेयना. ताका वेगवेगळी कारणां आहा, पूण हांवें पर्सनली तेजे अगेन्स्ट कांय करूंक ना. पूण आमकांय जेन्ना 2 वर्सां तो मंत्री आसलो तेन्ना तेणी आमचें कांय चिंतूंक ना. आमी तेंचें बरें चिंतलेलें. आमी स्टार्टिंगसून तेजें बरें चिंतलेलें. आतां गेले टर्मींग पासून. पूण तशें पर्सनल एनिमिटी म्हाजी कांय ना तेजे कडेन. बिजनस रायवलरी कांय ना, पर्सनल एनिमिटी कांय ना. केन्नाय अशें आसता की झगडी आसता, तशें कांय ना. म्हाजें इंटेन्शन कांय ना की तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून इलेक्शन लडोवपाक. हांव बीजेपीचो आमदार, तो गोवा फॉवर्डचो आमदार. तो आमचो फाटल्या दिसांनी पासून आमचो ही वॉज आवर एलाय. आनी तो ही स्टील क्लेम दॅट ही इज आवर एलाय. So why he is upset, why he is angry on me, I don't know. What he said and what we try to understand through his biased statements is that ते म्हणटा जेन्ना हाय पावर कोऑर्डिनेशन कमिटी आसा सोंसड्या खातीर, मायकल लोबो कित्याक घेवन थंय करता? इट इज चॅड बाय चीफ मिनिस्टर. सी चीफ मिनिस्टरान
आपल्या तकले वयले वजन कमी करपाक वेगवेगळे मिनिस्ट्री तेणें वांटलेल्यो आहा. म्हाका दिसता इतलीं वर्सां सरकार आमी पळयला चलोवप, फंक्शनींग ऑफ द गव्हर्मेंट आमी पळयला, कितलेच सरकार पळयला, पूण अशें तेणें इतल्यो मिनिस्ट्री ज्यो प्रमोद सावंतान दिल्ल्यो आहा, डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्ल्या, तशें आदी कोणें दिवंक ना. तुमी आमचो लास्ट CM मनोहर पर्रीकाराचेच पळया, तेणें इतल्यो मिनिस्ट्री दिवंक ना, सगळ्यो मिनिस्ट्री आपल्या कडेन दवरलेल्यो. एणें डेलिगेट केल्ल्यो आहा पावर्स, आपले पावर्स सगल्यांक दिल्ले आहा. तशें तेणें वेस्ट मॅनेजमेंट, हांव डायरेक्टर आसलो आदी, ही सगळीं फुडें कामां फुडें व्हरपाक मनोहर पर्रीकाराक आमी हेल्प केला. हांव डायरेक्टर आसलो, तो चॅरमॅन आसलो. आयज हांव वायस चॅरमॅन आहा, CM चॅरमॅन आहा. सो वायस चॅरमॅन जर तर वचोन पळयता, But you are not part of HPCC. I am automatically part of HPCC. It has to be constituted. You No, have to it be is. taken. See, whenever HPCC meets or आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन मीटिंग meets, I am automatically part of it. I am the vice chairman of the corporation. Chief Minister is the head of the corporation. I am the minister for waste management. So हांव खंयसरूय गोंयान वचप, as far as waste is concerned, whether it is dry, wet or e-waste or biomedical waste, everything goes to me. But finally आमचो हेड जो आहा, फायनान्साचो हेड, is the chief minister of the So state. HPCC continues or dissolved? See, HPCC, CM can call for HPCC meeting tomorrow. Chief Minister may not call it HPCC, he may just call it a solid waste management meeting where he can invite the MLAs of Margaon, Fatorda, Kurtori. तशें कांय ना तें, वेदर यू कॉल इट HPCC, बट फायनल सोल्युशन येवपाचें हेच गरज आहा. आमी हे सेम मुद्द्याचेर कलंगूट सालिगांव प्लॅटोचेर अशें केस्तांव जाल्ले, आमकां ब्लॅक फ्लॅग्स बाजून दाखयल्ले तेन्ना हो प्लांट येवचो न्हू म्हणून. पूण आमी प्लांट बांदून दाखयलो. आयज जे लोक ब्लॅक फ्लॅग्स दाखयताले आमकां, ते आयज आमच्या ऑफिसान येवन म्हणटा, मायकल तुवें बरें काम केलें. आमची सालमाना स्प्रिंगान जे कंटेमिनेटेड उदक येतालें आदीं, जे गार्बेज अशी डंप केल्ली वयताली त्या प्लॅटोचेर, ते रॉकानसून पेनिट्रेट जावन ते सालमाना स्प्रिंगान येता. आयज येयना. आयज सालमाना स्प्रिंगाचें उदक क्लीन जालें. सो देर आर लॉट ऑफ प्लस पॉयंट्स वेन a dump was there and today a plant is there. Okay, हांगा कितें म्हणटा की what again going through its statements की म्हणटा की after 31st Fomento Green and Waste Management Services will discontinue. तशें कांय ना तें. सी, फॉमेंतो ग्रीन हेंच्यांनी हेंकां जेन्ना प्लांट चलोवपाक दिलो, सो देवर क्लॅरिटी सारकी ना त्या हेचेर एग्रीमेंटाचेर. तेंचो कन्सेशन एग्रीमेंटचो जर तुमी पळयत, वा तेंचो तो एग्रीमेंट ऑफ परफॉर्मन्स जो तर पळयत सायन केला बिटवीन MMC एंड देम, तो सारको ना एग्रीमेंट. आनी अवधूत बाब तिमलो, हू इज अ व्हेरी पॉलिश्ड मॅन, ही इज अ सिनियर पर्सन, ही इज अ जेंटलमॅन. वी कॅनॉट एट दीस एज, वी कॅनॉट जस्ट गो अँड पुट अ गन ऑन हिम, आतां तूं परफॉर्म कर. आमी तेका कांय दिना. जे वेस्ट येवंक जाय तेजे एग्रीमेंटाचेर हांवें तितलो तरी पळयला की एग्रीमेंटाचेर बरयला की हे सेग्रिगेटेड वेस्ट येवपाक जाय म्हणून तांकां. तो सेग्रिगेटेड वेस्टूच ना. हाव ही इज गोइंग टू डू ट्रिटमेंट ऑफ दॅट वेस्ट? So now the waste management minister. आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016, I'll bring to your notice, 2016 rules clearly says that waste has to be segregated. Wet waste separate, dry waste has to be again segregated into 3 or 4 ways. Plastic आणि glass आणि तितून भितर पेपर एंड plastic bags. So खूब भाशेचे आहा ते waste. So it has to be now the basic question before we actually go for political questions. Basic question is की 30-31 नंतर has assurance been given to you by the Avadhut Bab Timlo that he will continue? He will continue till Chief Minister, myself, so MD of our department, Mr. Levinson Martin, meet him, explain to him everything, till the Margaon Municipal Council is serious of putting up 2 10 tons each at SGPDA market. There is space over there.
शेड बांदून थिंगा ते धाकटे प्लांट घालचे पडटले ताका एक 4 म्हयने तरी लागतले प्लांट घालपाक टू ट्रीट द वेट वेस्ट. मारगांव मार्केटाचो वेट वेस्ट जो आसतलो, जो वेदर इट इज चिकन वेस्ट, वेदर इट इज फिश वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट and all the other waste which is generated from mutton stalls, dukur mare ahat tinga ani kide ha. So all those things whatever remains has to be treated over there only. So तेजे खातीर जो digesters घालूंक जाय, जो धाकटे plant घालपाक जाय, small it is, machines there. They smell it, they stink. Biodigesters stink it, that's why people have rejected it. See, people will reject so many things. Today it is the need of the hour. How much more waste you are going to bring and dump on the Sansado? There is no space for dumping anymore. तो हिल असो जाला, हांव काल गेल्लो थिंगा प्रॅक्टिकली तो हिल असो जाला आनी ते वेस्ट जो म्हाका दिसता 8 म्हयने पयलीं उडयल्लो येद्या व्हडल्या बॅगांनी, काल तो JCB घालून तो काडटालो, तो आजुनूय वेस्ट जितो आहा भितर. Okay, before actually we'll go, Sansadacher will have another interview, in fact long discussion on this. But politically we have seen Michael Lobo playing a role of chief minister, though you are not a chief minister, you are pretending as if you are a chief minister. It is said की वचत ते Michael Lobo आपुणच गव्हर्नमेंट जाल्ल्या भशेन वागता. Impossible. I always work as a team and I believe that Bharatiya Janata Party also तू करूंकूच शकना. BJP is a disciplined party and when I say discipline, you cannot cross your limits in this party. It's not ayaram gayaram. Amchi party is thinking of a long term innings for Goa and India. Michael Lobo for CM म्हणून मध्ये फेसबुकाचेर कोणे घातलेले ते आमचे ऑपोजिशन आहा, तेंच्यांनी ती पेज ओपन केल्ली. तुमचे ऑपोजिशन कोण डेव्हलप? ऑपोजिशन कोणी आसूंक शकता. Within party, outside party. Outside party. Whoever thinks that Michael should be dropped from the cabinet and somebody else should be inducted, or who is personally against me, or a politician who has been dropped, his proxy people who are running some Facebook accounts and all, they do this type of mischiefs to create enmity between me and CM, me and the party. But तशें ते सक्सेसफूल जावचें ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक Was that a fake page? Fake page. Does it also mean that Michael Lobo is not interested in becoming chief minister? See, I have never said that I am going to become chief minister tomorrow, but I always had that intention for long time, but we are still learning. You told me in one of the programs. Yeah, I have intention. I had intention. I have, but not at this time. At this time, we have a very good chief minister, after Manohar Parrikar. It is Pramod Sawant. Pramod Sawant is the choice of Bharatiya Janata Party Goa and the center. So nobody, so many people were there. Forget me. माझ्या वांगडा जे पार्टीन आनी कोण कोण आहात तेणी डायरेक्ट सांगले, तिका पार्टीनूय सांगले, दिल्लीकूय सांगले आमी जावंक सोदता म्हणून, पण तांकां दिवंक ना जावपाक. चीफ मिनिस्टर जावपाक सोदता. तुमी सांगिल्लें की नेक्स्ट एन्युअल आपूण चीफ मिनिस्टर आसतलो. See, I wish. You wish. I wish. Still wish. No. My wishes cannot become reality just tomorrow. It is finally the people of Goa. It is finally the political party which you are in. They have to start thinking in that direction. But people have seen your capacity to engineer mass defection or split in rival parties, bring people here, get people out from here. No, तशें ना तें. See, you have to have your strategies to be in the ruling party, how to get things done and take help from the party also and from Goa also and at the center also. So I had a long patient wait where I am sitting today. And you became so lot of people lot of people also didn't want me to sit at this position. So there is always ups and downs and there are always rivalries, there are always political opponents within and outside. So you have to balance everything. I had never become impatient. I am saying that people of Goa wanted me to be a minister long back. People of Goa, I wanted it separate. People of Goa, majority wanted. हा एक मधी झाला की Michael Lobo became impatient. He went to Delhi with 10 MLAs
or met Rahul Gandhi and said कि I'm bringing forward No, that some is more false people. news. That is false news. There is nothing like that. You never I had an heard that? offer from Congress. Offer from Congress, and everybody must have got from कोण आतां BJP ना पळय ते खूब जाणांक मेवला आसता कित्याक ते 17 आसले 17तलो एकलो तेंचो देंवल्लो तेन्ना ते 16 आसले. ऑफर कोणाक दिवंक ना तेणी सगळ्यांक दिल्ले. सो तुमकां आशिल्ली. गेटिंग ऑफर एंड डुईंग समथींग against the party and against the present dispensation where you are But as why, why, MLA. why we are feeling that it may be a right because MP इलेक्शनाक पळय जाल्यार तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसीक चड मतां पडली आनी काँग्रेस कॅन्डिडेट वॉज नॉट इवन नोन टू युअर पीपल. See, I'll tell you, you see the history of Kalangut constituency, always MP election, the people are always towards the Congress candidate. Slowly that thing is going away now. 2400 tinka Subez Meoli. Maka माझ्या MLA इलेक्शनाक when the wave was in favor of Congress against the BJP, I won by 5,000 votes. So it is. You did a bit of political tweaking there. You got closer to some guy and ना ना तशें कांय ना तें पीपल फायनली वोट तूं कोणाय कडेन कितलोय लागीं राव तसो तुका मत पडपाचें ना तूं लोकां मदेकात आसशी लोकांचे गाराणें आयकशी लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक तूं वावुरशी जाल्यार लोक तुका सोडिना आनी म्हाका अशें दिसता की आय हॅव गिवन अ लॉट ऑफ टायम ऑफ माय लायफ फॉर the sake of developing my constituency, for the sake of my people of my constituency, and I am indebted to them that they have shown their faith on me and they have elected me second term on BJP ticket. First term also, second term also. so now again the question about your strategy. You said you have to do the strategy. The strategy 10 जाणांक भितर घेवप ही आशिल्ली काय स्ट्रॅटेजी एलायन्स पार्टनरान काडप ही आशिल्ली आनी तातूंत एक म्हाका प्रश्न स्पेसिफीक विचारपाक जाय रोहन खंवटे कडेन कांय वायटपण नाशिल्लें तांकां कित्याक काडलें कॅबिनेटाक. See, all those decisions are not taken by me. I am just a very very small person. हांव चड धाकटुलो मनीस आहा. दिसना तशें. हांव एक कलांगूटचो आमदार भारतीय जनता पार्टीचो सोल्जर आनी तेणी म्हाका जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जे टायमार म्हाका दिता पार्टी प्रेजिडेंट दिता चीफ मिनिस्टर दिता तेन्ना चीफ मिनिस्टर स्पिकर आहलो आमी सदांच शेअर करताले आमचे थॉट्स आमचे व्ह्यूज हांव ताका सदांच सांगतालो की यू आर द ब्लू आयड बॉय ऑफ द पार्टी नाव मनोहर पर्रीकर इज सीक सो आय थिंक यू आर गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर I look at you in that way, so you start preparing your ground because I knew that they would not make me because he was always the blue-eyed boy because he was in the party before me. तो BJPचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आहलो बाकीचे खूब आहले हांव 2005 येयला 5 एंड 6 तो तेजेकून पयलींसून आहा. So can Michael Lobo be a threat to any CM? Anytime can we No, foresee to become I a would next never CM? backstab anybody. आमी backstab करूंक ना कोणाक. You will never do that. No, backstabbing is not this. Alliance partners say कि we trusted Michael Lobo. Michael Lobo नामका भितर हाडिल्ले. You only had said See, I am telling you, we have never backstabbed them. you removed them from cabinet. No, we have not backstabbed them. Backstabbing separate असता. सांगिनासतना काडला तुम्ही तांकां. No, तेंका सांगला फोनाचेर सांगला. देव म्हणून. तेंचे actions जे आहले, their actions have taken them where they are today. Means the way they were doing, the way they were acting, the way their language had changed, the way they were trying to put the government down after being in the government. आमकांच सकला घालप आमचे खुस्तार आपणे फटाशो मारप आमचे कुस्तार म्हणजे देव No, सरकार बीजेपीचो असलो दे वर एलाय पार्टनर्स आमकां सगळा घालून ते आपूण दाखयताले की हे बाबा काम आमी केलें So म्हणून. specific question because this will go on record. People will see again on YouTube. No more association with Goa Forward Party, Vijay Sardesai or Rohan Khawte for Michael Lobo. Again, never. Is it? In politics, there is no permanent enemy or no permanent friends. फ्रेंडशीप जी लेवलाचेर आमी मुनिसपण म्हणून आमी दोत्तात ती आसूंकूच जाय बट पॉलिटिकल रायवल आमी म्हणूंक शकना ते आमचे ते ओपनंट. सो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अगेन्स्ट हांव ना रोहन खंवटेचे अगेन्स्टूय हांव ना. आय एम
a soldier of BJP, if BJP party is accepting them tomorrow inside as a ally back again, as a coalition back again, they are welcome. पण तुमच्या वटेन हे जावचे ना द वे यू हॅड इनिशिएटेड इन 2017 I am never going to be personally against anybody or a political but party. you will not initiate it. We are individuals. So we are not going to But we are finally affiliated to political party. As an individual capacity, whatever friendship I have to keep with whoever, आता त्याचा तो आमचं जयेश हा आमचा नेबर तर वा आमचं दुसरा नाल आमचं हो पण तो विनोद पालेकर सो ते आमचे फ्रेंड्स सो तांकां एक्चुअली आमकां तो हे पर्सनल आमचे एनिमिटी काय ना बट एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी फाल्यां ते इलेक्शनाक बसले जाल्यार हांव भारतीय जनता पार्टीचो आमी तांकां डिफीट करपाक वावरतलेच फाल्यां विजय सरदेसाय फातोर्डा जो तर तो बसलो आमचो थिंगासरलो कॅन्डिडेट आदले 2 फावटी तो बाबडो शेणला दामू नायक तो म्हणत आपूण आनेकदां बसता पार्टी दी टिकेट आमी ताका वावरले पार्टी काडून आमचो थिंगासर सो मायकल लबोय फॉरएवर इन बीजेपी टिटो म्हणून तीत कोण तो आसलो तो आमचो एकलो आमदार थिंगासरलो एक फातोर्डेचो आमदार आसलो कोण तो काडदोस माम काडदोसाच्या कम्युनिटीचो कोण घालीत ताका आमी वावरतले एसटी कम्युनिटी हय आमी बीजेपी आयज सगळ्यांक यू लूक एट आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आमचो चॉयस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी टेक एवरीबडी अलॉंग भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विथ अ डिफरन्स वी हॅव प्रूव्ड इट बट सडनली मायकल लबो हॅज बिकम आमचो डेप्युटी सीएम तूं पळय दोगूय डेप्युटी सीएम सी वी आर टेकिंग द कम्युनिटी वीच was neglected and was always spoken by Congress as a this thing we are for this community we are for that ते तोल्ले पॉलिटिक्स करता आमी तोल्ले करूंक ना पॉलिटिक्स आमी वांगडा घेतले आमी पोजिशनां दिली सिलेक्ट केले तांकां बिकॉज दे आर फ्रॉम दॅट no we didn't select when they came to us we accepted them we didn't accept them and put them down okay another आमी सगळे रिलीजनाक आमी सगळे कम्युनिटीक आयज भारतीय जनता पार्टीन तांकां एक्सेप्ट करूंक ना तांकां एंग मारून दवरल्या एंड वी हॅव एंग मारून सोकलात बसोंक ना तांकां आमी तेच आमचे कोदेलीचेर आमचो पार्टी प्रेसिडेंट बसता चीफ मिनिस्टर बसता प्रायम मिनिस्टर बसता ते कोदेलींचेर तांकां बसयल्ले आहा सो इन it's a clear message to India that we are for all we are for all the people all of India. Politics but yes. I want to ask you a question Manohar Parrikar is chief minister and you couldn't become minister in his this thing I heard Manohar Parrikar telling para people ki if Audi Michael elect kunada minister जातलोच म्हणून Pramod Sawant became chief minister he made you minister so you are more thankful to Manohar Parrikar or I am thankful first to Manohar Parrikar because he saw something in me and gave me the ticket in 2012. First, he said, Michael, you contest as Zilla member. And in 2007, let me tell you, I was just very young. I was hardly 26, 27. And I was in the list of being given as a ticket in Saligaon. Okay. Means I was also one of them. दिलीप परुलेकर तो दुसरा अनेक आसलो तो दिलीप कलंगुटकर फर्स्ट नेम परुलेकर सेकंड नेम थर्ड नेम गोरख मांद्रेकर फोर्थ नेम म्हाजे आसले सो I was in the list then. So you're thankful to Manohar Parrikar? Yeah, because immediately after that, in 1.5 years, I became Zilla member of Saligaon. He was your mentor. See, he saw that I had potential. But in 13 numbers आमी हांव मिनिस्टर जावंक शकना जे कोण काँग्रेस सोडून येयल्ले आमचे हितून पार्टीन येयल्ले आमचो मोविन गुदिनो आमचो मडकयकर दे वर गिवन फर्स्ट प्रेफरन्स टू बिकम बिकॉज दे वर सिनियर्स इन काँग्रेस they came in BJP we had to give them the so you are also thankful to Pramod Sawant? I am thankful to Pramod Sawant because he and I worked together from 2007 onwards in BJP and 2012 when we both became MLAs he was GSIDC chairman vice chairman first then I was NGPD we worked together in the party but he saw my potential
when I won again and he also won again, when I was deputy speaker, he was speaker, we used to share so many things together. Like आमचे उलोवप जाताले म्हणजे आमी तेन्नासून पर्रीकरजी जेन्ना सीख जालो तेन्नासून आमी उलोवप. So you have this thing. आमगे एकूच मिनिट उरला म्हणून लास्ट क्वेश्चन I wanted to know is that for Michael Lobo, who is the political opponent? Congress or Goa Forward Party? म्हाका Right. Or your party? Personally, you am asking. see, Kalangut always is the political opponent is always Congress. Overall Goa. ओवरऑल गोवा विल बी काँग्रेस. काँग्रेस पार्टी जी आहा ती आदीसून येल्ली ते पार्टीक कितलींच वर्सां जाली, अबाउट 75, 80 years, 90 years. It's a 100-year-old party. BJP also is a very जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी आयज ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आमचे. So you are ruling out Goa Forward Party, not Goa even a Forward- political opposition. Goa Forward Party in the next election, I am not saying people of Goa will decide their fate where they will reach. But according to me, if you ask me my personal opinion, Goa Forward Party will not reach anywhere. The Why? way they are going, the way they are going, the way they are talking, the way their action, जे भाशेन ते करता, जे भाशेन उलोवप वागणूक चलता, म्हाका दिसना ते खंय तरी पावत कशें. हें म्हाजें पर्सनल ओपिनियन. आतां गोंयच्या लोकांचें ओपिनियन तूं गोंयच्या लोकांक जर तर फेसबुकार रिसर्ची जाल्यार ते सांगतले तुका. पण फ्रेंडशीप आमची जी बाब विजय सरदेसाय कडेन आहा ती उरतली, पूण तेणें कट केल्ली आहा ती. पूण म्हाज्या कावजानसून सदांच उरतली, कित्याक फ्रेंडांक हांव केन्ना दुखयना. पूण तेणें जें आमकां दुखयल्या गेली 2 वर्सांक ते तोच जाणा आनी हांव जाणा. पूण तेणें अशें करचें न्हू. फ्रेंडशीप सदांच सांबाळची. पॉलिटिक्स येतले आनी वयतले. तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी, हांव BJP, केन्ना तेका म्हाजी गरज पडत, म्हाका तेजी गरज पडत, आमी सदांच एकामेकाक बरे आसपाक जाय. बट तो गोवा फॉरवर्डाक आसत हो काँग्रेसीक आसत फुडल्या फावटी, आय वील ऑलवेज बी ऑन द अदर सायड. I will go to campaign for my candidate, whoever will be our candidate, party candidate in Fatorda, and I will make sure he is defeated if he is just You will opposite me. work to defeat Vijay Sardesai. No, I will work when he is on the opposite side. Supposing there is an alliance, if center decide there is an alliance with Goa Forward, he will be the candidate in Fatorda. You can never know. But you won't oppose any such kind of alliance. No, how can I oppose? सेंटराक आमी ओपोज करूंक शकना. सेंटराचे डिसिजन सेंटर जाणा. Tomorrow if Pramod Sawant, Dr. Pramod Sawant, our chief minister decides, our party president, whoever will be in the near future, I.S. Tendulkar, core committee decides that there should be an alliance, I cannot say no. Do you foresee such kind of situation? No, see, politics, you can never know what can happen. That is why I am telling you that he should not take it personal. फोन एक्सेप्ट करचो आपलो अशें म्हणटा. विजयान पर्सनल घेवचें न्हू. आपण फोन करता. हांव फातोर्डा येयलो, हांव सोसड्याचेर येयलो म्हणटा तेणें पर्सनल घेवचें ना. आय केम इन अ कॅपॅसिटी एज अ मिनिस्टर बिकॉज आय हॅव परफॉर्म. हांव बेश्टो थिंगा शबय मारूंक येवंक ना. हांवें थिंगा परफॉर्म केल्लें आहा. आमचो प्लांट जो आयज जो बांदला तितून म्हाजो एक 10%ाचो वांटो आहा. 10%च उलोवया. 90% मनोहर पर्रीकाराक दिता हांव. 10% म्हाजो आहा वांटो. सगळे लोक जाणा, गांवचे लोक जाणा, सालिगांवचे लोक जाणा, आख्खे कलंगूटचे लोक जाणा, म्हाजो वांटो आहा भितर. सो हांवें जो तो स्टडी केलो प्लांट 3 कंट्रीनी वचोन आनी दुसरे कंट्रीनी हांव म्हाजे ओन एक्सपेन्साचेर गेला. लंडन गेला हांव, आनीक दुसरे कंट्रीन गेला, सगळ्याक गेला हांव. आय हॅव सीन द प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. आय एम व्हेरी मच कन्विन्स विथ द टेक्नॉलॉजी. दॅट इज वाय दीस प्लांट इज कम. नाव इम्प्रुवाइज्ड टेक्नॉलॉजी इज ऑल्सो कम इन द सेम वे. So we are going again to see that Goa becomes free of all this mess of garbage. Time zalla, so what in nutshell, personal friendship will continue. I will keep. It is up to him to keep or not. But he has taken it personally in his heart. Which he should not have done. He should never do it. Not forget with me, with anybody. Okay, thank you very much. Time short zala, others would have spoken more about it. Actually, Michael Lobo, Science, Technology and Waste Management Minister, ते म्हणता की फ्रेंडशिप उरतली गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय बरोबर आणि बाकीच्या बरोबरी जे आपल्या बरोबर काम केल्ले. पॉलिटिकल एनिमिटी मीन्स ओपोनंट, दे विल रिमेन एन ओपोनंट इफ his party contests against them in next elections.
एनीथिंग कॅन हॅपन इन फ्युचर ही सेज सीएम जावपाचे विलिंगनेस तांचे अजूनही आसा बट ही सेज रायट नाव इट इज नॉट देयर यू सेड रायट नाव इट इज नॉट See, we have decided right now that our leader is Dr. Pramod Sawant. He's doing a very good job. Let me tell you one simple thing. If you look the way he is working in the secretariat or at Mahalakshmi, सगळे हेंची ती मिटींग लायता तो आनी ती कामां जेन्ना तो चालीक लायता तो आमकांय फोन मारता मायकल आपणें उमकें काम चालीक लायलां हें तुवें पळोवपाचें म्हणून म्हणजे तो फॉलो अप आमचे कडेन दिता आनी आमी जेन्ना कामां प्रपोज करता तो चालीक लायता ती ही टेक्स डिसिजन सी वन इम्पॉर्टंट गुड थिंग ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत इज टेकिंग डिसिजन एंड देर आर व्हेरी फ्यू पीपल हू टेक डिसिजन्स क्विकली Okay, time is up, Jala. Thank you very much. He says CM is taking quick decisions. Thank you very much again for joining us on the show. You're watching Prime Encounter on your favorite channel. Prime, keep watching.